नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. दुबावीत आकांतवादी समीर सरदानाच्या ईमेलांची खोलायन चौकशे खातीर एटीएसान केलो गुगल आणि हेर कंपन्यांकडेन संपर्क. एनआयएची टीम परत दिल्ली. बीजेपीची सीसीपी खातीर उमेदवार घोषणा खंय पौष म्हयन्याक लागून अडली. जाहीर केल्या पॅनलात बदल करपाच्यो बाबूश मोन्सेराताच्यो हालचाली. मडगांवाक कार्नावालाचो शिगमो. विजय म्हणटा कार्नावाल माडार, सरकाराक माड परवडना. अनुदान आडोवपाची धमकी. भाजपा फुडाऱ्यांची शबय. पणजे किंग मोमोच्या चित्ररथान कार्नावालाचो उगडलो पड्डो. वेगवेगळे चित्ररथ, वेशभूषा केल्ले कलाकार कार्नावालात वांटेकार. 9 तारखेमेरेन किंग मोमोची राजवट. आणि संतोष ट्रॉफीत बरी कामगिरी करपाची गोंयच्या पंगडाची मोख. पंगड बऱ्यापैकी फिट म्हणटा कोच आल्फ्रेड फर्नांडीस. फाटलो म्हयनोभर मडगांव नावेली प्रॅक्टीस. खबर विस्तारान. आकांतवादाच्या दुबावान धरिल्लो समीर सरदाना आड गोंय एटीएसाची चौकशी नेटान चल्ल्या. दुबाविताच्या आयपी एड्रेसा वेल्यान वापरिल्ल्या ईमेलांची खोलायन म्हायती मेळोवपा खातीर गोंय एटीएसान गुगल आनी हेर ईमेल सेवा दिवपी कंपनी कडेन संपर्क केला. दुबाविताचो डोंगल ताब्यात घेतला. हेर यंत्रणाक वास लागचो न्हय म्हणून तो सादो फोन वापरतालो. स्मार्टफोन न्हय असो तांकां दुबाव आसा. एनआयएची टीम शेनवारा चौकशी आटपून दिल्ली गेली. एनआयए आणि गोंय एटीएस दोगांकूय चौकशेंतल्यान दुबावीत आकांतवादी समीर सरदाना आड ठोस पुरावे मेळिल्ले ना. पूण चौकशी यंत्रणा मुखार मोठो प्रस्न उप्रासला. समीराचो आकांतवादा कडेन संबंध ना जाल्यार तो आकांतवादी हल्ल्याचो ब्ल्यू प्रिंट कित्याक तयार करतालो. समीर आपूण जावन हल्लो करपाचो प्लान करतालो म्हूण ताच्या लॅपटॉपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायतींतल्यान स्पश्ट जालां. उच्च शिक्षीत चार्टर्ड अकाउंटंट आशिल्ल्या समीराक आकांतवादा कडेन संबंदीत डॉक्युमेंट कित्याक लागीं करचे पडले हाचो चौकशी यंत्रणा सोद घेतात. समीर आकांतवादी न्ही जाल्यार धरला त्या दिसा सावन तो चौकशी यंत्रणेक कित्याक सहकार्य करिना होय मोठो प्रस्न. ताणें आपलो एक पसून पासवर्ड स्वता सांगिल्लो ना. आपली वळख लिपोवपाचो समीराचो यत्न आशिल्ल्याचें चौकशी यंत्रणांक दिसता. वळख लिपोवपाक ताणें एमर्जन्सी पासपोर्ट घेतिल्ले. तांचेर चडशी म्हत्वाची म्हायती नासता. ताचे कडेन वट्ट 7 फोन मेळ्ळे आनी हे फोन सादे आसात. असल्या फोनांत स्मार्टफोना सारकी चड म्हायती उरना. तो रावपाक रेल्वेची डॉमेट्री वापरतालो. थंय खूब लोक रावतात आनी ताका लागून जीपीएस लोकेशन सोदून काडपय सोपें नासता. ताणें भौशीक वायफाय वापरला आसूं येता. चौकशी यंत्रणा सध्या समीरान ईमेलांतल्यान कोणाक आनी कितले फावट संपर्क केलो, ताचें कितें संभाशण जालें हाचो सोद घेतात. समीरान कितलेशेच ईमेल वापरिल्ले. ताची चडशी म्हायती पुलिसां कडेन ना. ईमेलांतली म्हायती काडपाक पुलिशेन गुगल आनी हेर सर्व्हिस प्रोवायडरांक संपर्क केला. चौकशी यंत्रणांनी समीराच्या बँक व्यवहारांची म्हायती मेळोवपा खातीर बँका कडेनूय संपर्क केला. इतले मजगतीं दिल्लीच्यान आयिल्ली एनआयएची टीम शेनवारा गोंयांतल्यान दिल्ली गेली. मात तांकां म्हत्वाची अशी म्हायती मेळोवपाक यश आयिल्लें ना. दुबावीत समीरा कडेन मेळिल्ले डॉक्युमेंट फुडले तपासा खातीर एनआयएची टीम दिल्ली घेवन गेल्या. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. उमेदवार घोशीत करपाक कळाव कित्याक काय म्हूण विचारल्यार बीजेपीन एक नवें तरकट सोदून काडलां. पौष म्हयनो खंय उमेदवार निश्चितीच्या आड येता. तो सोमारा सोंपतकच खंय उमेदवाराची घोशणा करतले. दुसरे वटेन सीसीपी खातीर जाहीर केल्ल्या उमेदवारांच्या पॅनलांत आमदार बाबूश मोन्सेरात बदल करपाची शक्यताय आसा. वॉर्ड नंबर 22 आनी वॉर्ड नंबर 24 बाबूश बदल करपाक सोदता. सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण काँग्रेस 30 वॉर्डात उमेदवार घालता. जसजशी महापालिका वेंचणूक लागीं येता तसतशी वेंचणुकीची राजकीय गणितां बदलपाक लागल्यात. सगळ्यात पयलीं उमेदवारांचे पॅनल जाहीर केल्लो आमदार बाबूश मोन्सेरात आपल्या पॅनलांत कांय बदल करतलो म्हूण सुत्रां कडल्यान कळटा. बाबूशाचे वार्ड नंबर 22 आनी 24 उमेदवार बदलपाक शकता. बाबूशान वार्ड नंबर 22 जाहीर केल्लो उमेदवार अविनाश भोसलेच्या जाग्यार आतां बीजेपीचो बंडखोर संदेश केरकाराक बाबूश उबो करपाक सोदता. दुसरे वाटेन वार्ड नंबर 24 बाबूशान जाहीर केल्लो उमेदवार सागर चारीच्या जाग्यार आता बीजेपीची नगरसेवक दिक्षा मायणकाराच्या घोवाक बाबूश उबो करपाक सोदता.
बीजेपी दिक्षा मायिणकाराच्या जाग्यार दीपक म्हापसेकाराक उमेदवारी दिवपाक सोदता. तशें जालें जाल्यार मायिणकार बंडखोरी करून बाबुशाक मेळटली म्हूण सुत्रां सांगतात. दुसरे वाटेन पौष म्हयन्याक लागून उमेदवारांचे पॅनल जाहीर करपाक आडखळ येता अशें विचित्र तरकट बीजेपी मांडटा. बीजेपी खंय पौष म्हयनो सोंपले उपरांत म्हणजे मंगळारा पॅनल जाहीर करतली. पणजे महापालिकेची वेंचणूक बीजेपी आमदार सिद्धार्थ कुंकळेकाराच्या फुडारपणा खाला खंय लढयतले. सध्या चलता तो पौष म्हयनो आनी कितें बरें काम करपाचें आसत जाल्यार आमच्या एक संस्कृतीन हें आसा की पौष म्हयन्यान आमी बरीं कामां करिना. तुमी जाणा आसता मनोहरभाईचें मार्गदर्शन आमकां वेळोवेळी आसता. पूण हें इलेक्शन जें आसा हें आमी आमचो लोकल आमदार बाब सिद्धार्थ कुंकळकार हेच्याच नेतृत्वा सकयल आमी लडोवपाचें आसा. इतले मजगतीं काँग्रेस पक्ष 30 वार्डांनी उमेदवार घालपाची तयारी करता. आदलो महापौर टोनी रॉड्रिक्स आनी उपमहापौर रुद्रेश चोडणकार वेंचणूक लढोवचे नात. टोनी ताळगांव काँग्रेसी खातीर 7 ते 8 वार्डांनी उमेदवार वेंचून हाडपा खातीर वावुरतलो जाल्यार रुद्रेश चोडणकारूय काँग्रेसी खातीर वावुरतलो म्हूण सुत्रां कडल्यान कळटा. पणजे काँग्रेस समितीच्या 4 ते 5 पदाधिकाऱ्यांक काँग्रेस उमेदवारी दितले. हेर समविचारी उमेदवारांक काँग्रेस तेंको दितली. सुत्रां सांगतात मंगळार मेरेन काँग्रेसीची उमेदवारांची यादी थारतली. सध्याची परिस्थिती पळयत जाल्यार बाबूश आपल्या जाहीर केल्ल्या पॅनलांत परिस्थितीनुसार आनी बीजेपीच्या बंडखोरांचो आपल्या कळपांत ओडून राजकी फायदो घेवपाचो प्लान करता. बीजेपीन पौष म्हयनो फुडें काडून भितर कितलीं कोफुसांवां चल्ल्यांत तें दाखोवन दिलां. दुसरे वाटेन काँग्रेस 30 वार्डांनी उमेदवार घालून आपली ताकद पळोवपाक सोदता. मात तें जाता तेन्ना खरें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मडगांवच्या कार्नावालाचो शिगमो सुरू जाला. माडाचो विशय घेवन कार्नावाल केल्यार सरकारान अनुदान हाडपाची भुमिका घेतल्या उपरांत बोवाळ पडला. आदलो आमदार दामू म्हणटा सरकारान योग्य भुमिका घेतल्या. विजय हिरो जावपाक सोदता. सरकाराच्या अनुदान ना दिवपाच्या निर्णयाचेर आयतारा कार्नावाल परेडाक उलयतलो अशें विजय म्हणटा. मडगांवची नगराध्यक्ष बबिता आंगले कांयच उलोवपाक तयार ना. मडगांव बीजेपीच्या फुडाऱ्यांनी ताणून धरला. मडगांव पालिकेच्या चडशा नगरसेवकांनी कार्नावालाक माडाचो विशय घेवपाक मान्यताय दाखयल्ल्यान मडगांव पालिकेच्या कार्नावालाचें अनुदान आडावप म्हूण सरकारान भुमिका घेतल्या. सरकाराची बदनामी करपाक माडाचो विशय मुद्दाम घेतला म्हूण सरकाराचो दावो. मात मडगांव पालिका कार्नावाला खातीर सरकाराच्या पयशार निंबून ना आनी केन्ना आसचीय ना म्हूण फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान कडक भुमिका घेतल्या. बीजेपी इज इंटॉलरंट टू गोंयकारपण. सरकार दबाव वाडूंक सोदता आमचे. आमी असले कितें 3 लाखां खातीर गोंयकारपण विकपी मनीस न्ही आनी असले धमकेक आमी भिनात. ऑन द कॉन्ट्ररी वी विल टेक इट फर्दर. शिगम्याक पसून ही थीम करपी आमी. पालिका जर सरकाराचे पैसे घेवन सरकारा आड फट प्रचार करता जाल्यार पालिकेच्या कार्नावालाक अनुदान दिवपाचें ना ही सरकाराची भुमिका योग्य आसा अशें आदलो आमदार दामू नायक म्हणटा. विजय आपूण हिरो जावपाक सोदता अशें दामूचें म्हणणें. जर गव्हर्नमेंटान जर स्टँड घेतला ग्रांट तांकां दिवप ना असिस्टंट तांकां दिवप ना तर तो बरोबर घेतला विचार करून घेतला आसतलो. सरकाराचे पयशे घेवप आनी सरकाराचे वाबाडे काडपाचे हे आनी ताजेर पॉलिटिसायज करपाचें हें बरोबर चुकीचें एकदम चुकीचें. की सरकारान एक पयशे सुद्दां दिवचो न्ही खरें म्हटल्यार. कोर्टाची बिल्डींग टू हें सर्कल पर्यंत इल्ल्या जाग्याचेर कार्नावाल कित्याक हाडून सगळ्या साश्टीकारांची फकाणां गेली. इल्ल्या जाग्याचेर हाडून सगळे साश्टीकारांक कंजेशन कित्याक केलें ट्रॅफीक केओस कित्याक केलो फाल्यां पळयात तुमी जाल्यार ताणें जबाब दिवपाक जाय. तो पळय जो हिरो जावपाक फुडें सरला सगळ्या कामाक कितें कितें राजकारणान भितर जिखलो म्हणटकीर जग जिखलें अशें जायना. प्रुडंटान मडगांवची नगराध्यक्ष बबिता आंगले कडेन संपर्क केलो. ती मात ह्या विशयाचेर उलोवपाकच तयार ना. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. घेऊ एक विराम.